माझे नाव योगिता बांदेकर। हांव एज अ ब्लॉक प्रोग्राम मॅनेजर म्हणून सत्तरी खातीर काम करता आणि आज आम्ही हांगा सह्याद्री मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन मार्फत आम्ही चतुर्थी बाजार म्हणून ऑर्गनायज केलेलो आसा। सो त्या बाजाराक आमी जी आमची महिला आसा ती सेल्फ हेल्प ग्रुपान आसा आणि ती आमच्या RDA अंडर रजिस्टर आसा न्हू, ती बायलां हांगा येवन तेंच्यांनी आपले जे प्रॉडक्ट कितें करता पळय ती घेवन येयलेली आसा। ज्यो गजाली आमकां चतुर्थीक लागता त्यो गजाली सगळ्यो ह्या बाजारान मेळटल्यो तुमकां। तुमी हांगा येवचें, तेजे खरेदी करची आणि कसो आसा हेजेर सुद्दां आमकां फुडें रिमार्क दिवचो, कितें बरें जालां कितें वायट जालां हितून आमकां आनीक फुडें इम्प्रुवमेंट आमी करूं शकता। आणि ही बायलां आसा पळय अशी न्ही की ती वेल टू डू, ती गरीबांतल्यान गरीबांसून वयर सोडून फुडें अशे बारीकशे आमचे लायव्हलीहूड करून फुडें वयर सरोंक करता। तांकां आमी सपोर्ट करचो। आमची RDA आसा पळय ती आमकां सदांच आमच्या फाटीशी आसा, पण आमकां हांगा वाठारांतले पंचायत आसा तेंचो बीन असोच आमकां सपोर्ट लागचो। अशे तरेन आमी बरी आनी खूब एक्झिबिशन्स करूं शकता। आमकां जस्ट सपोर्ट जाय, कोणाचो हँड होल्डिंग जाय, त्यानुसार आमची बायलां ही फुडें सरूं शकता। आमचे एटलीस्ट ऑलमोस्ट 20 SAG मेंबर आहा, मेंबरांचे स्टॉल्स हांगा येयल्लेले आसा। ओवरऑल सत्तरी खातीर आमचे 240 असे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा जे सत्तरी अंडर रजिस्टर आसा आणि आमच्या RDA अंडर रजिस्टर आसा। होंडा पंचायत आसा पळय होंडा सत्तरी गोवाची, थंय आमी हो बाजार ऑर्गनायज केल्लो आसा। सो सह्याद्री CLFच्या मार्फत आम्ही जो बाजार ऑर्गनायज केला तो आज 23 तारखेपासून स्टार्ट आसा, तो 26 तारखेपर्यंत चलतलो आणि बाकीचे दीस आहा पळय तो ते दिसांनी आमी माटोळेची सामान हाडून हांगा दवरतली। सो तुमकां कमी दरान आमकां हांगासर आमी माटोळेचें सामान अवेलेबल करून दितली। सो तुमी हांगा येवपाचें आनी सामान घेवपाचें।